मायकल लोबो गोंय राज्याचे उपसभापती म्हणजे बरे मित्र 2012तल्यान ते आयज पर्यंत व्हेरी क्लोज कलिग्स. फाटले फावटी आमदार आसतनाय बी दोगूय जाण आमी वेगवेगळे विशय विधानसभेत कशे मांडप आनी वेगवेगळ्या विशयाचेर विरोधकां कडेन आसत जाल्यार कशा पद्दतीन झगडप किंवा कोणी कितें मांडप हे सदोदीत ठरयताले. पार्टीनूय बी म्हणजे ही इज व्हेरी सिनियर कलीग म्हणटा तसो पार्टीनूय आमच्या खूब पयलीं पासून तो काम करीत आयिल्लो आसा. थोडोसो स्पश्ट वक्तो जे आपल्याक दिसता तें उलयता ताच्या खातीर केन्ना केन्ना तेजेर थोडीशी टिकाय जाता. आमी जाका म्हणटा की सामान्यांतलो सामान्य मनीस आनी सामान्य मनशा पर्यंत पावता, नॉट लिमिटेड टू हीज कॉन्स्टिट्युएन्सी. हें हांव पळयतां की आपल्या मतदारसंघा पुरतोच मर्यादीत न रावता मतदारसंघाच्या भायर पुराय उत्तर गोंयांत म्हणजे जर कोणीय तेज्या कडेन गेले आसत जाल्यार खंयच्याच कामाक ना म्हणना. खंयसरूच कास्टिजम जो आसता हिंदू मुस्लीम क्रिश्चन सगळ्या लोकांक बरोबर घेवन वयता. म्हणजे तशें म्हणटा की आपल्या मतदारसंघांतल्या भायल्या एखाद्या देवळा खातीर जरी गेले आसत जाल्यार तांकां मदत करपाक फाटीं फुडें पळयना. आपलो फक्त पॉलिटिकल इंट्रस्ट पळयना, खंय तरी सोशियल कमिटमेंट म्हणून सदोदीत समाजात वावुरता. बरो मित्र, बरो आमदार, उपसभापती म्हणून बरें कामकाज तेंच्यांनी फाटल्या 2 वर्साच्या कार्यकाळांत केलां. हांव सभापती आसतना पूर्ण 2 वर्सां बरें सहकार्य खंयसरूच दुजाभाव नासतना मात सुद्दां बरें सहकार्य म्हाज्या खातीर केलां. हांव ताका खूब शुभेच्छा दितां. गोंयच्या विकासांत ताणें योगदान दिलां. हाज्याय फुडें मोठें योगदान हें तेज्या कडल्यान अपेक्षीत आसा. फुडें भारतीय जनता पार्टीचें काम अजुनूय फुडें वाडोवपा खातीर ताजो हातभार जो आसा तो सदोदीत लागचो. गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री म्हणून सगळ्या गोंयकारांच्या वतीन ताका शुभेच्छा दिता त्या वाडदिवसाचो. आनी येता तें वर्स हें सुखाचें, समृद्धीचें, भरभराटीचें आनी गोंयच्या विकासांत ताजो अजुनूय हातभार लागचो इतकेंच देवा लागीं मागतां. एक म्हणजे खंयचीय गजाल जर भाई कडल्यान करून घेवपाक जाय आसली जाल्यार मायकल ती बऱ्या रितीन करून घेवंक शकतालो. म्हणजे डेफिनेटली म्हाका खबर आसा जर तेज्या घरा कडेन जेवपाक व्हरपाक जाय आसत जाल्यार तो भाईक सांगून सगळ्यांक जेवपाक सुद्दां आपल्या घरा कडेन व्हरतालो. दॅट इज आनी कोणाक आमदारांक तें जमनाशिल्लें. म्हणजे भाईक बरोबर घेवन एक 10-15 आमदारांकूय आपल्या घरा कडेन जेवंक व्हरप हें मायकलाकूच जमतालें. दुसरी गोश्ट जर म्हणत जाल्यार म्हाका दिसना की सत्तेन आसतना सगळ्या विरोधकां वांगडा बरी फ्रेंडशीप दवरपाचें काम जर तो कोण करूंक शकता जाल्यार तो मायकलूच करूं शकता. म्हणजे विरोधकांतल्या वांगडा सुद्दां बरी फ्रेंडशीप आमी जाका म्हणटा म्हणजे इरिस्पेक्टीव ऑफ द पॉलिटिकल जशें कास्ट क्रीड म्हणटा तशें पळय न्ही पॉलिटिक्सान सुद्दां तो तें कांयच दवरिना. तें बरें काम जो आसा हें मायकल सदांच करता.